खण घोटाळ्या वयल्यान बोवाळ करपी भाजप सरकार मायनिंग कंपन्यांकडल्यान 270 कोटी रुपयाची थकबाकी केन्ना वसूल करतले काय असो प्रश्न काँग्रेसीन उपरासलो. सरकाराक येणावळ येवपाक आसा त्याच कंपन्यांक आतां नवे खण ब्लॉक दिल्यात. सामान्य मनीस जो रिणां भरपाक पावना तांकां सरकार पिडटा, पूण सरकार खण धन्याच्या रिणाचेर उदक सोडटा अशें काँग्रेसचें म्हणणें. 270 कोटी रुपयाची थकबाकी दिवाळे मेरेन सरकारान वसूल करची अशी मागणी काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकरान केल्या. बायोमेट्रीक फिंगर स्कॅनिंग मशीन दिवपा खातीर NICन मडगांव पालिके कडेन ते खेळ खेळटात. G20 बसका जावच्या आदीं मडगांव पालिकेन NIC कडेन ह्या मशिना खातीर अर्ज केल्लो, पूण तेन्ना G20 रजांव दिवन NIC मशीन दिवंक नाशिल्ले. आजुनूय हे मशीन तांच्यांनी दिलें ना म्हणून हे NIC मडगांव पालिके कडेन खेळ खेळटा अशे आरोप तांच्यांनी केला. धारबांदोड्या सद्याक ब्लॅक पॅन्थराचो वावर वाडला. थळावो नागरीक अतुल नायकाच्या सुण्याचेर ब्लॅक पॅन्थरान हल्लो करतनाचो एक प्रसंग CCTV कॅमेरात कैद जालो. बिबटे आनी ब्लॅक पॅन्थरा सारकिल्ले प्राणी लोकवस्ती कडेन येवपाक लागिल्ल्यान लोकांच्या मनात थंय भयाचें वातावरण निर्माण जालां. ह्या ब्लॅक पॅन्थराचें चित्र CCTV कॅमेरात सारकें कैद जालें. एका कुत्र्याक खातानाचें चित्र ह्या CCTV कॅमेरात कैद जालें. तशेंच बिबटे आनी ब्लॅक पॅन्थरा सारकिल्ले प्राणी लोकवस्ती कडेन येवपाक लागिल्ल्यान लोकांच्या मनात भयाचें वातावरण पातळ्ळां. कासरवर्णे ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांचो उणाव आसा. ह्या उणावाक लागून थळाव्यांची कामां आडकून उरतात. ग्रामसभेत आनी BDO कडेन कितलेशेच फावटी कागाळी करून लेगीत आजून मेरेन कांयच तोडगो काडूंक ना. तेन्ना पंचायत मंत्री माविन गुदिनोन हातूंत लक्ष घालचें आनी कासरवर्णेकारांचो प्रश्न सुटावो करचो अशी मागणी थळाव्यांनी केला. पेडणे कासरवर्णेच्या पुराय रस्त्याची चाळण जाल्या. ह्या रस्त्या वयल्यान येरादारी करतल्यांक त्रास सोंसचे पडटा. देखून हे मतींत घेवन दिवाळेच्या फाटभुंयेर पेडणेच्या काँग्रेस फुडाऱ्यांनी रस्त्या वयल्यो फोंडकुलां पुरोवन आमदारा आड निशेध केलो. रस्त्या वयल्यान रातच्या वेळार लॉरी ट्रकांची येरादारी चड जाता, ताका लागून अपघात जावपाची शक्यताय न्हयकारूं येना. देखून थळाव्या आमदारान हातूंत लक्ष घालचें तशेंच रस्तो बेगोबेग दुरुस्त करचो अशी मागणी थळाव्यांनी केला.
राज्यातल्या सरकारी कर्मचाऱ्यां खातीर एक म्हत्वाची खबर आसा. केंद्र सरकाराच्या ह्या निर्णया उपरांत राज्य सरकारान जारी केल्ल्या आदेशात 1 जुलय 2023 सावन म्हागाई भत्तो 4% वाड करपाची घोशणा केल्या. म्हत्वाची गजाल म्हटल्यार 42% आशिल्लो DA आता 46% पावला. ही रक्कम मुळाव्या पगारात आस्पाव जातली अशें समजून आयला. केंद्रीय सरकारान 20 ऑक्टोबराक DA वाडोवपाचो आदेश जारी केल्लो. त्या उपरांत राज्यातल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांचो DA वाडोवपाचो विचार सरकारान केल्लो. निमणे ह्या प्रस्तावाक मान्यताय मेळ्ळ्या आनी सुमार 60,000 सरकारी कर्मचाऱ्यांक ह्या DA वाडीचो फायदो जातलो. खण घोटाळ्या वयल्यान बोवाळ करपी भाजप सरकार मायनिंग कंपन्यां कडल्यान 270 कोटी रुपयांची थकबाकी केन्ना वसूल करतलो असो प्रश्न काँग्रेसीन उपरासला. सरकाराक येणावळ येवपाक आसा त्याच कंपन्यान आता नवे खण ब्लॉक दिलेली आसा. सरकाराक येणावळ येवपाक आसा त्याच कंपन्याक आता नवे खण ब्लॉक दिलेले आसात. सामान्य मनीस ज्यो रिणां भरपाक पावना तांकां सरकार पिडटा, पूण सरकार खण धनियाच्या रिणाचेर उदक सोडटा अशें काँग्रेसीचें म्हणणें. 270 कोटी रुपयाची थकबाकी दिवाळे मेरेन सरकारान वसूल करची अशी मागणी काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकरान केल्या. म्हापशा खोर्ले वाठारांतल्या आंगणवाडीत उजो लागपाची घडणूक घडली. थळाव्यांनी बेगोबेग उजो पालोवपी दळाक कळीत केलें. उजो पालोवपी दळान घडणूक थळाचेर वचून उजो नियंत्रणांत हाडलो. ह्या घडणुकेंत 30,000चें लुकसाण जालां आनी 1 लाखाची संपत्ती वांटोवपाक यश मेळ्ळें. निशा कोरगांवकर हिका किरकोळ दुखापत जाल्ल्यान लागसरच्या हॉस्पिटलांत दाखल केला. म्हापशे खोर्ले हांगासर ही उजो लागपाची घडणूक घडली. उजो पालोवपी दळान घडणूक थळाचेर वचून उजो नियंत्रणांत हाडलो. ह्या घडणुकेंत 30,000चें सुमार लुकसाण जाल्लेलें आसा. तशेंच 1 लाखाची संपत्ती वांटोवपाक उजो पालोवपी दळाक यश मेळ्ळें. मंगळारा गोमंतक टीव्हीन नानोडा बाबर 70 हांगासर विष्णू जोशी हांच्या जाग्याचेर पुरातन नाणी सापडल्याची बातमी केल्ली. ह्या बातमेची दखल घेत स्वता पुरातत्व खात्याचो मंत्री सुभाष फळदेसाय हाणें खात्याच्या अधिकाऱ्यां सयत नानोडा भेट दीत नाण्याची पळोवणी केली. ही नाणी जोशी हांणी पुरातत्व खात्या कडेन सुपूर्द केल्या. ह्या नाण्याचो शास्त्रशुद्ध अभ्यास जातलो. तशेंच प्रामाणीकपणान ही नाणी सरकाराक सुपुत्र करपी विष्णू जोशी हांचो सत्कार करतले अशें मंत्री फळदेसाय हाणें सांगलें. ताणें गोमंतक टीव्हीचे आभार मानिल्ले आसा. बुधवारा फांतोडे सावन पडपी आडवेळ्या पावसाचो गोंयांत चालू आशिल्ले राष्ट्रीय खेळ सर्तीक फटको बसला. समारोप सुवाळ्याक 21 दीस उरिल्लो तेन्ना पावसान राष्ट्रीय खेळ सर्तीचे गणित हालयल्ले. आडवेळ्या पावसाचो गोंयांत चालू आशिल्लो हो
साळा न्हंयच्या देगेर केळशी पंचायत क्षेत्रातले बेकायदेशीर बांदकाम काडून उडोवपाचो आदेश मुंबय उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपीठान दिला. 15 दिसां भितून बांदकाम मोडून उडयतले अशें आश्वासन कंत्राटदार बरेटो हाणें न्यायालयांत दिलें अशें ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगमान सांगलां. राज्यात कॅन्सराचें प्रमाण वाडटा. हे प्रमाण नियंत्रणांत हाडपा खातीर थळाव्या पावंड्याचेर उपाय येवजण गरजेची आसा. नेमान भलायकी तपासप, जिणे शैलीत बदल घडोवपा वांगडाच गांवगिऱ्या वाठारांत भलायके कडेन आडनदर करिनासतना काळजी घेवपाची गरज आसा अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाणें सांखळे जाल्ले एके कार्यावळींत उलयतना सांगलें. न्यायालयाचो आदेश आनी सरकाराचे नेम मोडून काँग्रेस मुखेली अमित पाटकर खण म्हालाची येरादारी करता, तशेंच खण म्हालाच्या येरादारीन घोटाळो जाल्ल्याचो आरोप आरजीचो मुखेली मनोज परबान केला. मनोजाच्या आरोपा उपरांत चाळवेल्ल्या अमित पाटकरान पत्रकार परिशद घेवन हे आरोप भायर आयले. मनोज परबा आड आब्रू लुकसाणीचो दावो दाखल करपाची शिटकावणी पाटकरान दिल्या. माल येरादारीन घोटाळो जाल्ल्याचो आरोप आरजीचो मुखेली मनोज परबान अमित पाटकराचेर केलो. मनोजाच्या आरोपा उपरांत चाळविल्ल्या अमित पाटकरान पत्रकार परिशद घेवन हे आरोप भायर आयले. मनोज परबा आड आब्रू लुकसाणीचो दावो दाखल करपाची शिटकावणी ताणें दिल्या. घोग्यांनी पडिल्ल्या पावसान गोंयभर एकाय नरकासुराक उबो रावपाची संद दिली ना. शेनवारा रातीकडेन नरकासूर लासपाची वेळ आसा, पूण हो नरकासूर जो आसा तो पावसांतल्या उदकान भिजून चिंब जालो. ताका लागून गोंयच्या ह्या नरकासूर करपी कलाकारांक खुबशे लुकसाण जालें. पावसान तांच्या मेहनतीचेर उदक घातलें. शेनवारा नरकासूर आनी दोनूच दीस उरिल्ल्या कारणांत भुरग्यांक हे नरकासुराचें लुकसाण जालेलें आसा. प्रधानमंत्री विश्वकर्मा येवजणे खाला केंद्र सरकारान 13,000 कोटी दिल्यात. तातूंतले 5,000 कोटी गोंयांत हाडपाक जाय अशी मोख मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाणें दवरल्या. 15 डिसेंबरा पयलीं प्रशिक्षण दिवन वेवसायिकांक 15,000 रुपया खात्यांत उपलब्ध करून दितले आनी ते नॉन रिफंडेबल आसतले. तशेंच 15 जानेवारी पयलीं वेवसायिकांनी आपली नांवां नोंद करची अशें आवाहन मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान केलां.
सततसाव्या राष्ट्रीय खेळां सर्तीच्या व्हडा यशा उपरांत भारतीय सॅपेक टॅक्रो फेडरेशनाचे अध्यक्ष बाबू कवळेकार हांणी बेगीनूच गोंयांत राष्ट्रीय सॅपेक टॅक्रो चॅम्पियनशीप घडोवन हाडपाची घोशणा केल्या. ही सर्त आपल्या बापायच्या नांवान म्हणजे रघु कवळेकराच्या नांवान घडोवन हाडटले अशें कवळेकारान सांगलें. अस्कीत पडिल्ल्या उटंगराच्या पावसाक लागून निरंकाल कोनशे वाठारांतल्या रस्त्या कुशीक आशिल्लें एक व्हडलें झाड हुमडून पडलें. रस्त्यार झाड पडिल्ल्यान वरांची वरां येरादारी आडखळून पडली. थळाव्यांनी बेगोबेग उजो पालोवपी दळाक कळीत केलें. उजो पालोवपी दळान घडणूक थळाचेर वचून येरादारी सुरळीत करून दिली. जाल्यार हेर वाठारांत रस्त्या कुशीक आशिल्लीं घातकी झाडां पंचायतीन दखल घेवन बेगोबेग कातरून उडोवपाची मागणी थळाव्यांनी केला. वाडी शिवोले तलाशा रेस्टॉरंटांतल्या कर्मचाऱ्यांकडल्यान दोगा पर्यटकांचेर खुनी हल्लो प्रकरण हाताळपाक घाळपण केल्ल्यान हणजूण पुलीस हवालदार जयराम भामल हांकां सेवेंतल्यान निलंबीत केला. जाल्यार ह्या प्रकरणांत आनीक दोगा दुबावितांक अटक केल्या. पुलीस हवालदार भामल हांच्या निलंबनाचो आदेश उत्तर गोंय अधीक्षक नितीन वालसण हांणी जारी केलो. पर्यटकांक मारपेटीचें प्रकरण आयतारा फांतोडेर घडिल्लें पूण हे विशींचो गुन्यांव रातीं नोंद केलो. तशेंच ह्या प्रकरणांत पुलिसांनी दुबावीत आरोपी रोहित शिवाजी भोसले आनी ओमकार प्रकाश पथरूड ह्या आनी दोगा दुबावितांक अटक केला. जाल्यार आयतारा प्रवीण प्रकाश पथरूड आनी जाजील बाशा अहमद हांकां ह्या दोगांकूय अटक केल्या. ढगांच्या गडगडा सयत बुधवारा सकाळी कारापूर भर लोकवस्तीत एका घराक लागून आशिल्ल्या लॉन्ड्रीचेर एक वीज कोसळ्ळी. ह्या घडणुकेंत लॉन्ड्रींतलो फॅन आनी लायटीचें सामान जळून गोबड जालें. नशिबान हेर कांयच वायट घडणूक घडूंक ना. अचानक पडिल्ल्या ह्या पावसान गोंयभर खूब लुकसाण जालेलें आसा. पूण कारापूर भर लोकवस्तीत आशिल्ल्या एका लॉन्ड्रीचेर वीज कोसळ्ळी आनी ह्या घडणुकेंत लॉन्ड्रींतलो फॅन आनी लायटीचें सामान जळून गोबड जालें. सुदैवान कांयच जिवीत हानी कोणाक जावंक ना. पर्यटन खात्यान शेकाचें वांटप मंगळारा केलें. उत्तर गोंयांत वट्ट 259 शेक जाल्यार दक्षिण गोंयांत 105 शेकांचें वांटप केलां. मंगळारा सकाळ सावन शेक वांटपाचे प्रक्रियेक पर्यटन खात्यान सुरवात केल्ली. शेक वांटपाचो मुद्दो उच्च न्यायालयान हुमकळून आशिल्ल्यान शेक वांटपाच्या प्रक्रियेक थोडो कळाव जालो. दिवाळेच्या तोंडार पुराय गोंयांत आडमेळ्या पावसान हाजिरी लायली.
पणजे राजधानी सयत बार्देस दिवचल सत्तरी तशेंच दक्षिण गोंयांत गांवगिऱ्या वाठारांनी गडगडा सयत पावसान हाजेरी लायली. फाटल्या 24 वरांत राज्यांत 58.6 मिलीमीटर पावसाची नोंद जाल्या. बुधवार आनी बेरेस्तार हवामान खात्यान येल्लो अलर्ट जारी केला. देखून नागरिकांक सतर्क रावपाचें आवाहन हवामान खात्यान केलां.